युकेस खबरी आयकॉन काळजाक आमच्या वाली तोपली. क्वीन एलिझाबेथ 296 पिरायेचेर सोंपली. 70 वर्सां सेवा करून देशाक तिणें जीण ओंपली. एक रूख जावन देशाक सावळी दिली आपली. तिणें केलोल्या वावराचो काळूक मेवचो ना ताव. जेजूक ती चोळ मांदी कसलेय कामान मुळो जेजू पाव. 8 तारखे सेप्टेंबराचे सायबिणीचो दीस जाणा जाव. केदेंबाक सायबिणीच्या दिसाक मरण तिका जालें फाव. महात्मा गांधीन एकलेंच दिलोलो तिका काजारा दिसा. तोलेंच तिणें सांबाळून दवरलो लायात कोसा. मोदीक तिणें तो लेंस दाखयलो. लेंस तो आजून तसोच आसा. इंदीचो मूग काळजान दवरलो येंदुरात उगड आसा. युके सगले धर्माचे मनीस आसात शार्ते येदे. तिणें सगल्या धर्माक परवानगी दिली काळीज पळय केदे. खंयच्या धर्माक अपमान करूंक ना. कर्तूक तिचें कितलें सादें. पूण आमचे इंडियेक मोत्री फूड घालतात धर्मा मोदें. क्वीन एलिझाबेथ सोदान जेतान नेसोन स्टायलीन भोंवली. सगल्या उंचूळ वर्सां क्वीन जावन युकेक रावली. 15 प्रायम मिनिस्टर तिणें केले. असली संदी कोणाक ना मेवली. 600 चॅरिटीज लोकांच्या ती आदाराक पावली. 4 भुरगीं 8 दातरां 12 पोतरांक घेवन वेळ सारलो. युके आतां दुसऱ्या धर्माचो लोक भितर सरलो. क्रिस्तांव धर्म काडूंक सोदतात. नवो नवो लोक थंय भरलो. फकत रॉयल फॅमिलीक लागून क्रिस्तांव धर्म उरलो. तिच्या बऱ्या वावराक व्हडले येवळ मेवले सांगोंक नाका. क्वीन जायती पावली पासून आमच्या गोंयकार लोकांक. चार्ल्स तूं आतां किंग जाला. आमची व्हडली पोरबी तुका. मायचे भाशेन युके देशाक सगलो तेंको आसा तुका. मायचें रगत तुका आसा कोणाकूच भिये नाका. दोनिया क्वीन एलिझाबेथाक स्वर्गार सूख दी तिका.